सज्जन कितें जाला इशू? माझे नाव सज्जन कोराडकर. काल खबर आसतली तो हांगासर एक इशू जाला. आमी आख्खे हांगासरले हे लोक हे वाड्यार रावता रहिवासी. आमचे पुर्वजां पासून आमी हांगा रावता आनी बरे पयलीं चलताले. आतां जमनीक वालोर येयल्लो आहा. ते वालोर येयल्ल्या कारणान कितें जाला, थोडे आतां हे लोक आहा ते आशेन कितें करतात, नाका थंय पांय घालूंक सोदता आनी आपल्या आंगलार हाडूंक सोदता थोडे खबरी. तेन्ना हे जे लोक आहा पळय हे सगळे इलिगल हांगा. आख्खो गांवूच इलिगल आहा, आयचो आनी कालचो न्हू. आनी आमचे कुडवाळी लोक अशे आसले, हुशार नसले तकलेन आपल्या नांवार पावपा. तेन्ना प्रॉपर्टी करपाची, कशें कितें पेपर करपाचें, कोर्ट एडवोकेटाक वचून कोर्टान वचून. आनी ऑटोमॅटीक कितें जालें, आतां जमनीक वालोर येयल्ल्या कारणान हो एक निलेश पटेकार म्हणून आहा पळय, हो आपूण एडवोकेट म्हणटा. पूण हांव नको तो एडवोकेट कितें केन्ना जालो तो एसएससी जालो जाणा. तेजे उपरांत 7 वर्सां 8 वर्सां गायब आसलो तो. लोकांक सगळ्यांक लुटून पळयलो तो. आतां परतून येयलो. ताका एक कोण तरी तो दुसरो आपूण एक आयज कालूच कळ्ळो आमकां एडवोकेट म्हणून, सदानंद वांयगणकर. हे दोगूय रंगा बिल्ला जोडी हांगासर येवन आमकां लोकांक सगळ्यांक त्रास करता. आमकां एकट्याकाच न्हू, हो म्हाजो चुलतो एकाय. आमी कितके वर्सां पासून आमचें घर 6 जाण भाव ते 5 जाणां कडेन मिटर आहा. ह्यो आपलो एक एक्स्ट्रा मिटर घेवंक सोदता लायटीचो. जाल्यार हेका कनेक्शन दिवपाक जायना म्हणून तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट वाटू आहा तेजे कडेन वचून हे दिवंक लागलो कंप्लेन. तिथं ताका कनेक्शन दिवंक नाका म्हणून. आपूण भाटकार, हेचे कडेन भाटकार पण काय. हांवें वाटूक सांगलें की कितें दिला तें सांग. तर ना बोलतो आपले कडेन पेपर आहा सगळे भाटकाराचे. म्हणलो पॉवर ऑफ एटर्नी आहा. हांवें म्हणलें दाखय म्हणटोनी हेचे कडेन काय ना. ती एक हुंदराचो आडको मारून एक सायन कसले मारून ताका भेगडोन दाखयता आपले कडेन पॉवर ऑफ एटर्नी. दाखयना. आनी सगळ्यांक अशें करून कोणाकच येवचे ना. पंचायतीन वयता, पंचायतीन सेक्रेटरीक त्रास करता. पोलीस स्टेशनार वयता, थंय कंप्लेनी दिता. वाजयले आमचे लोक मरे, अशे वाजयल्ले. आनी तेतून ताका हो सदानंद वांयगणकर आहा तोच सपोर्ट. आतां काल कळतो आमकां एडवोकेट वांगडाच भोंवतात दोगूय. एक फाटल्यान प्रॉपर्टी 2 लाख स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी एडवर्स पोजिशन आपल्या नांवार केल्या निलेश पटेकारान. हो एका घरा कडेन एकच रूम आहा आनी हेची कशी एडवर्स पोजिशन जाला पळय ती आतां चॅलेंज करपाक एक भाटकारान एका चॅलेंज केल्या. एका सिव्हील कोर्टान केस चालू आहा. 2 लाख स्क्वेअर मिटर बारीक न्हू. आनीकय तेणी आमच्या घरा सकयल एक ऑर्डर जावपा आशिल्ली मामलेदारान. ती मामलेदाराची ऑर्डर आमी मागीर इंटरव्हेन्शन घेवन ती स्टॉप केल्या. आतां केस चालू आहा मामलेदारान. जाल्यार हेंचें चालू जा. पुन्हा हेचें कितें आमी आयका न्हू, कशेंच बँड जाय न्हू. आमकां लायट कशी पेट्टा आमची नळ कशें दिला म्हणून हो परतून आमचेर एलिगेशनां करता. आतां तेणी कितें कोणूच आयकना म्हणून हेणी स्टिफन रॉड्रिगीस म्हणून येया पणजे तेच्या नांवान केलें की तूं आमचे कडसून सेटींग पयशे घेवन तूं आमकां कनेक्शन करता बरेपणान म्हणून. तो बाबडो आमी तेचें तोंडूय पळोवंक ना. तो कोण हांगा केन्ना इनवॉल्व ना. पूण तेचेर कितें करता, तेचेर करता पांयां दवरता आनी तो कितें एक्शन घेतलो. आनी तशेंच करून तेणी डेप्युटी पंचायत डायरेक्टराक केलें, डेप्युटी कलेक्टराक केला. म्हणजे कशें तरी आमकां येवन त्रास करपाचे लोकांक सगळ्यांक. जाल्यार तेणी आमच्या पंचायत डायरेक्टरान कितें केलें, तीच हें काडली आनी PDOक धाडलें आनी कितें तरी एक्शन घे म्हणून सांगल्यार म्हाका कळोंक ना. आमकां कांयच इंटिमेशन ना भितर. पूण पंचायत डायरेक्टरान जेन्ना PDOक धाडलें, PDOन आनी पंचायतीन वग्गी रावन कितें केलें आमकां कांयच खबर नासतना हो काल पोलिसाक घेवन सदानंद वांयगणकर हांगा आमकां कांयच खबर. आमी सगळे शॉपांचे लोक हयसरले सगळे हांगाच आसता न्हू. जाल्यार कितें करतात ना आमकां हेका येयला आमी इन्स्पेक्शना आमकां नोटीसय धाडून ना. कशी इन्स्पेक्शन, ती एक लेडीज आसली ती आमकां समजून सांगूंक लागली. समजून सांगतना हांवें सांगलें तुमी आमकां नोटीस दिया आनी मागीर या. मागीर ती आमची एकटी ती लेडीज आसली बायल, ती म्हणपाक लागली कंप्लेंट कोणी केल्या आमचेर, तर निलेश पटेकारान. जाल्यार ते निलेश पटेकाराक हांगा कित्याक येवंक ना. तर तितक्यान तो कोण तरी वांयगणकर म्हणलो आपूण तेवतो म्हणलो कोण तरी वांगडी. आमकां एडवोकेटय म्हणून तेणी सांगना. आनी हो तो कानान फोन आनी निलेश वांगडा कॉन्टॅक्ट जालो. निलेश भियान येयना हांगासर कित्याक आमी लोक कचरो जातलो कितें तरी इशू जातलो म्हणून. जाल्यार वांयगणकर आपूण म्हणपालो आपूण येयला म्हणटकीर लोकांनी कितें केलें, अरे तूं कोण हांगासर येवपाक, अशें कितें जालें. तितक्यान ती एकटी बायल हात करून ताका सांगता, अरे तूं कोण हांगासर येवपाक. जाल्यार हो तेच्या हातीक घट धरून तेजो हात सकयल करता. तूं हो मालकीरा तेजो हात धरपी कोण. असो धरतकच तेजे चेडू आसलो, घोव आसलो तो. ताका राग येवचो ना. इशू जालो, दुखला बुकली जालें. लास्ट पळांक लागलो. पळटा हो ते पावन तो धुल्लो आहा, धुल्ल्यान घुसपाडलो आनी पडलो. पडटकच हायवे हो हायवे नॅशनल हायवे. हांगासर लोक खबर आहा, एक कोण चोर जाय जर हांगा चोरी कर आनी चोर पळटा ताका पळोवन मुद्दाम आनी हो पळटा आनी लोकांक दिसलो कोण चोर म्हणून. ताका बरो बेदम मारलो लोकांनी. पूण मारलो कोण आमी वळखना ताका. ते भायर हायवेचेर तूं जाणा लोक कशें ते तुमी. हे लोक हायवेचे आसता पळय हांकां खबर नासता कितें घडटा ते. थोड्यांक कितें दिसता चोर म्हणून सगळेच धांवता आनी मारता. आनी तेतून ताका मारलो. आनी त्यांनी आतां कितें केलें, आनी वयले आमी साल्वार करपाक गेले का. आतां तो म्हाजें नांव घेता सज्जन कोणाडकर म्हणून. हांवें ताका हातय लावंक ना. पूण हो हांगा आमी मारले म्हणून. फक्त ते बायलेचे तेणी हे बायलेचे पळय हाती घ्या हे आसा स्क्रच केला ताका. त्याची चेन स्नॅच केले त्यांनी. ती चेन स्नॅच केल्या ती पयलीं दिवपाक लावपाची. आमी काल कंप्लेंट दिल्या. आमची कंप्लेंट अजून रजिस्टर करूंक ना. आयज PN सांगलें म्हाका करता म्हणून. आमी आतां वचपाचें आहा पोलीस स्टेशनाचेर. आमी पोलीस स्टेशनाक सपोर्ट करतले. आनी जर थोड्याक कोण एडवोकेट बी आहा तांकां जर वायट दिसलां
आणि ते आयज कोण कंडेम करपाचे ते एडवोकेटांनी सगळ्यांनी हांगा येवपाचें हांगा वशालांत आनी पळोवपाचें बाबा आमी कसो हांगा सफर करता ते आज आमकां भाटकारना कसली गेमूच मेळना कोणाक त्या लोकांक तेन्ना त्या लोकांनी एडवोकेटांनी समजून घेवपाचें खरेंच तुमी तो हरमल तो थंय काही लोकांक विचारा तो बाबा हरमला कसो आहा लोकांक सगळ्यांक त्रास करता हरमला मांद्र्या जितके सगळ्यांक लोकांक हें करता खंयचेच डिपार्टमेंट सोडूंक ना ह्या दोगांयनी हां सगळ्यांक RTI मागून सगळ्यांक नाका सोडवट करून दवरला लास्ट राग लोकांक हो तेंचो संताप आहा आज लोक उमेदीन आहा तेन्ना परतून एक कोण तरी काशीनाथ शेट्ये म्हणून आहा बरो एक्टिविस्ट ताका हांव मानता पूण तो सुद्दां आयज आमच्या विरुद्ध कितें दिता पूण तेणी सुद्दां हांगासर येवन पळोवपाचें बेश्टेच पेपरार दिवपाचें ना तेणी हांगा येवन पळोवपाचें आमच्या लोकां कडेन तेणी हें करपाचें बाबा कितें तुमचो प्रॉब्लम आहा ते तशेंच काल असेंब्लीन सुद्दां तेंच्यानी इशू केला असेंब्लीन सांगला हांगा गुंडा येवन मारला कोण गुंडा हांगा न्हू हांगा लोकल लोक आमी त्रास करून हांगासर राबता हांगासर हे वांगणकारा येवन हांगासर आपूण आमकां खबरूय ना तो एडवोकेट म्हणून हांव जाणा तो कोण तरी निलेशाचो वांगडा फ्रेंड म्हणून निलेशय एडवोकेट म्हणून खबर ना तेंच्यांनी सांगपाचें केन्ना कोर्ट घालपाचो केन्ना केसी लढय जायना पळोवपाचें आमकां केन्नाच पळोवंक ना आनी एडवोकेट ताच्या खातीर जे उबे रावता तेंच्यांनी एक लक्ष घेवपाचो हे योग्य तुमकां कशें आमकां खबर ना मारलो पूण जेन्ना बायलेचेर हात घातलो पळय खंयची भुरगीं वगीर रावत तेणी तेच्या पयलीं निलेशान एका बायलेचेर हात घातलो ती केस चालू आहा तेची तेणी आपलीच भावजय ती तेजेर हात घातलो तेणी ताका हांगासर बी मारले ते आज एडमीट आहा आयज कोणी तेच्या हे घेतली ती आमच्या काशीनाथ शेट्टीन घेतल्या काय कोणी खंयच्या एडवोकेटान घेतल्याची खबर गरीब ते म्हणजे आज एडमीट आहा ते बांबोळे पोलीस स्टेशनार केसी जाल्या निलेशाक अरेस्ट सुद्दां करूंक ना म्हणून थंय गेले आमी आनी आयज हेका लागून सगळे लोक एक जावन एडवोकेट एक जावन सगळे एडवोकेट एक जावन हेंचेर पयलीं एक्शन घ्या मरे तुमी एका कोणी खंयच एक बार कावन्सिलान तुमी हें दिला ते तूं सांग कितें जालां तें आतां कितें जालां सगळे पंचायतींसून सगळे विडवनसून आणि हो कोण एडवोकेट सध्या तरी आमीच वळखान नकळो जाणा आनी येयलो आनी म्हणाल हे सगळे आमकां हें करूंक जाय म्हणाल इन्स्पेक्शन करूंक जाय तांकां तेन्ना हांवें ताका विचारलें अरे हे करपाक आमकां तुमी काय धाडले सादें एक नोटीस तरी धाडले आनी आमकां कशें कळटलें तेन्ना म्हणा लागलो वगीत रावलो आनी हांगा उबो आसलो हांगासून तितक्यान ती बायल म्हणा लागली तो विडवनसून कोण येयलो तो मी म्हटलं अरे पूण हे कोणी तरी आमकां नोटीस तरी धाडूंक जाय आसली आनी हे कोणी तरी कंप्लेंट केलें तेन्ना तो उलयलो काय तर हे निलेशान तेन्ना हांवें ताका विचारलो हांगा असो उबो आहा तो एडवोकेट म्हणून तो आतां कळ्ळो आमकां एडवोकेट अरे म्हटला ही नोटीस धाडी नासतना तुमी जे डायरेक्ट गेल्या तो ह्या ते कोणती कंप्लेंट घालतलो मनीस खंय गेलो त्या निलेशाक पयलीं आदी हय हाड म्हणटा अशें हांव करता म्हणटा म्हाजेर असो हात मारले हे पळय हांगा म्हाका नाक्षी लायली धांवान थंय गेलो ती पळय खडी बीन थंय आहा थंय गेलो म्हणटकच धांवतकच म्हाजे चेडू म्हाजे मांग मारले काय रे काय म्हटलें आनी म्हाजे चेडू धांवले म्हाजो चेडूय आसलो आपले हांव एक तर ह्यो करता हात मारता समज तेची बायल म्हाज्या जाग्यार आसली कोणी मारल्या तो कोण तो एडवोकेट वयर रावता आसलो आनी थंय वचून पडटकच सगळ्या गाडयांचे लायन लागली सगळे गाडये थांबले आनी कोणी हाका काय केलो कांयच खबर ना आमकां म्हणजे खबर ना म्हणजे आमीय बीन बगतो आनी व्हडलो बोवाळ जालो थंय आनी हेणी वचून सांगलां आमी मारले म्हणून अशें जालें हे सगळे पंचायतीचे मनीस ते सुद्दां जाणात ते कोणी मारले ते तांकां सुद्दां खबर ना पब्लीक लोकांनी हाका मारलो आनी उलट सज्जनाचे जो तो नांव घेता थंय पुलिशे सज्जन बाबडो धांवन गेलो अरे आसो रे नाका रे मारून लोकांक अशें म्हण सांगपाक गेलो जाल्यार आयज पुलिशेन तेचें नांव दिलें सज्जन योग आनी कोण ते खबरूय ना म्हणटा चलते गाडये थांबोवन हेका पेटलो हेका हयसर मारलो आमी हे कोणच ना म्हणजे कोण आनी काय तेच खबर ना त्या निलेशाक हात कंप्लेंट दितलो मनीस कित्याक लिपलो हेच हांव ताका विचारता तेन्ना हे पळय म्हाका नाक्षी लायली गळ्यान म्हाज्या सरपळी असो हात मारलो आनी अशी नाक्षी हाडली सरपळी तोडली परत कशें काय झमडी जाली कानांचे सांडले मागीर आमी येवन सोदले जाल्यार एक म्हाजे मेळ्ळे सरपळी मेळ्ळे ते चोरानच घेले अशें म्हाका दिसता काय कशें कितें जालें तें आमी नको लोक खूब कोण जमलो हां इल्ले गाडये थारावले सगळे वाटेक तांकां दिसलो चोर येवं म्हणून कितली खबर जाली अशें करा तेंच्यांनी आनी ह्यो निलेश आमचो शेजारी जावन हे चोर नालायक म्हणून आमी वळखता पयलीं 8-10 वर्सां ह्यो नसलोच कोण तेन्ना सगळो गांव सुद्दां शांत आसलो पयलीं फावट हांवें हेच सांगलेलें जेन्ना भावजयाच्या नाकार मूड मारली तेचे रगत अशें नाकांसून वता तेन्ना आमी धांवान गेल्ले तेन्नाय पूण आमी सांगलेले हांगा तशेंच तोच मनीस परत आमकां कित्याक तूं फुड्यान येयनाय आमच्या तुजो एडवोकेटाक घेवन चोराक को धांवते रातच्या 12 2 गाडयांनी भोंवताय घेवन आनी तो एडवोकेट कोण तो सुद्दां आमी सादो नको हो चोर कसो
हांगासून खंय तुका वचपाची गरजच नसली. तू एडवोकेट मरे, बरो मरे मनीस तू कायद्यान येयले मरे, तू हांगाच रावंक जाय असो. धांवलो म्हणटरी लोकांनी चोर कसो काय धांवता करतलो? लोक सगळे जमलेल्या लोकांनी घातलो पेट. त्या लोकांक आता त्या हायवेच्यान कोणाक हाडयता तुका खबर आहा लोक धांवता आणि थोडे आता एडवोकेटांक अशें दिसता ताका मारले अशें दिसता, पूण त्या एडवोकेटाची लायकी माझो घो हांगा असलो ताका बाबा काय ताका गाडी चोवता तो काल एडवोकेट म्हणटा गाडी घालता. न्हू हो सदानंद तू वांगेडकर ताका गाडी मारता काल चेडयेच्या म्हणून हेच्या घोवाक हा? ते तरी लक्षात दवरा तुम्ही. हा? तो तो बाबा गाडी मारता तो जर बरो एडवोकेट सुशिक्षित जालो गाडी मारतलो चेडयेच्या म्हणून गाडी मारता जाल्यार ऐका त्याचो कालचो व्हिडिओ तुम्ही हा. त्याची साईड घेतात ते. विचारले, तुझ्या बापायचे काय निलेशाच्या बापायचे? आता याची चेन ना हा? ताका त्याची रजिस्टर केला केस त्याचेर काल हांगासर हात घातला त्याचेर केस रजिस्टर केला कंप्लेंट दिला आम्ही पण आज चांगला करता माझ्या म्हणून काळजान सुद्धा दुखता म्हणून दोतोरान म्हाका 3 तरेचे टॅबलेटी दिले, हांगा ह्या दिल्या लावपाक, परत सगळे डिसिजी केले माझे. दोतोर म्हटलं म्हाका अशें झाले तेन्ना मागीर काय ते कळूंक ना म्हटलं. माझे चेडू असला म्हणटा धावले ना आपल्या आवयचे असेंब्ली चालू आहा म्हणजे लोकांक ओपोजिशनाक बरो चान्स मेळ्ळा आता ओपोजिशनय म्हणटा ना थंय दारगळीन म्हणटा कितें तरी गुंडांनी मारलो पोलिसाचे अरे पोलिसांक जर तुमी आमकां पोलिसांनी तरी इंटिमेशन दिवंक जाय न्हू हांगासर इन्स्पेक्शन येता म्हणून नोटीस दिवंक जाय असं बेश्टेच येताल्यात तुमी कायदो हाडून ताका कोणय येताले नोटीस दिवंक ना तुमकां तेंच्यांनी काय इंटिमेशन दिवंक ना चालले न्हू आमी आमचो आर्ग्युमेंट चालू आसलो पंचायतीक तेंच्यांनी आपयली कंप्लेंट तेंच्यांनी बिडिओक केली तेंच्यांनी. पंचायतीक हरशी खबर आहा ही घरां कोणाची ती खबर आसा. अख्ख्या वार्डार कोणाची घरां खंय आहा ही पंचायत मेंबर आनी पंचायतीकूय खबर आसता. बट पंचायत एक्शन पंचायत पयलीं एकदां भाऊ साहेब म्हणून जो आहा पळय देसाय आसा तेणी कंप्लेंट केली शिवाजी देसाय. 5-10 वर्सां पयलीं तो भाटकार म्हणून येयलो. ओनर हेचेर जो टायटलाचेर आसा 114चेर जशवंतराव देसाय म्हणून हो भाटकार आसा. तेचे फाटल्यान कोणें आपली ती इतल्या वर्सां जाली आपूण कोण ओनर तेचो कोण लिगल हेअर आसा तेणें आपल्या नांवार काय दिवंक ना आनी आमचे कडेन कोणें येवंक ना की आपूण तेचो भाटकार म्हणून. मदीं मदीं तो जसवंतराव भाऊसाहेब म्हणून जो येता सचिन जो एडवोकेट आसा तेचो बापूय आपूण भाटकार म्हणून येतालो तो कंप्लेनी घालतालो. तेन्ना जी पेडण्याची कोटकर म्हणून एडवोकेट आसा ती तेची केसी लडयताली. आतां आनी कोण तिसरोच मनीस कोणी आमी ताका केन्ना आमच्या फॅमिलीन कोणीच पळोवंक ना तो म्हणटा आपूण हे जमिनीचो भाटकार. येवन कोण आपले पेपर केन्ना दाखयना की ह्या जसवंतरावाचे लिगल हेअर तुमी कशे तो पिड्ड्यार जाल्या उपरांत नाजाल्यार तेचे कडेन ती जमीन कशी आसली तेच्या नांवार ती कशी जमीन लागली तो खण व्हरतालो म्हणून तेचे आतां जेन्ना हें जालें सर्वे जाताले पळय तेन्ना कोणी दाखयला हो तुजो खण कोण व्हरतालो तो भाटकारान बाबा ती परचेस कोणा कडेन केला सरकारान केन्नाच खंयच्याच विचारूंक ना आज मेरेन विचारना. पर्रीकरान कितें केलां टेनंट कोण आहा तुमी प्रूफ करा की टेनंट कशें ते खंयच्याच भाटकाराक विचारूंक ना. बाबा तुजो उतार्याचेर जर नांव लागला भाटकार म्हणून जाल्यार तूं प्रूफ कर की ही तूं खंय परचेस केन्ना केल्ली पोर्तुगीजा कडसून केल्ली आनी कोणा कडल्यान केल्ली काय शिवाजी कडल्यान घेतलेली कोणा कडल्यान तूं मार्तियल कितले भरतालो गव्हर्मेंटाक तूं कितले भरतालो हें केन्ना पर्रीकरान तांकां जावंक ना. आज सगळे भाटकार हें जाल्ले जमिनी जी गोंयान विकपाक लागलेले आसा हे त्या खातीर आसा की टेनन्सी आहा ही कमजोर जाल्ली आसा. आनी हो जो सदानंद वांयगणकर आसा पळय हो टेनन्सीचो खंय खंय जाग्याचेर वयता आनी मिटिंगे घेता की आमकां टेनन्सींचेर अन्याय जाता हें जाता. पूण तूं जर त्या मुणकार टेनन्सी कायद्याचो तुका जाण आसलेलो मनीस आसलेलो आनी त्या गरीब लोकांक तूं जर हेल्प करपाक सदांच जर तूं भायर सरता जाल्यार ह्या वार्डाची जर निलेश पटेकरान जर थंय कंप्लेंट घातल्या तुजे कडेन ती हँडओव्हर केली तेणे की ही आपली केस तूं लढय म्हणून एडवोकेट म्हणून तुवें ती वाचूंक ना तूं स्टडी करूंक ना. बाबा कोण आसा तूं भंडारीचो लिडर म्हणटा काल हांवें पयलें सगळें ताका भंडारी लिडर तेचेर अटॅक जालो म्हणटा. पण हांगा जो तूं जो इलिगल घरांचेर नोटीस घालपाक गेलो तांकां पे कर तेंची लायट कट कर म्हणटा तेंची घरां मोड म्हणून जे तुमी कंप्लेनी घालता ते कोणाचे मुस्लीम केथलीक भंडारी मराठी कोण सांग मरे तूं लिडर मरे खंयच्या जातीचो तूं पयलीं खंयच्या जातीचो हे आमी सगळे भंडारी समाजाचे आमचो जर अन्याय करता भंडारी समाजाचे तूं भंडारी समाजाचो लिडर. पूण म्हाका आयज दिसता तुजी जात खंय तरी वेगळी आसा. ह्या सदान वांयगणकराची जात म्हणटा ही भंडारी कशीच आसूंक शकना कित्याक तुजी प्रॉपर्टी न्हू आमी तुज्या प्रॉपर्टीन एन्क्रोच करूंक ना तुज्या प्रॉपर्टीन कोण येवंक ना. आमी भाटकारात आमचो कितें आहा तो जो 114चेर कोण लागला भाटकार तेचो आनी आमचो संबंद आहा. सरकाराचें कितें म्हणना ज्या जाग्याचेर घर आसा त्या जाग्यार ताका लायट मेळपाक जाय पाणी मेळपाक जाय संडास मेळपाक जाय जे जगपाचे मूलभूत आसा गरजो आसा ते ताका दिवपाक जाय ते आमकां पंचायतीनसून मेळटा थंयसुनूय मेळटा. आज तो म्हणटा तूं इलिगल ह्या लोकांचेर तूं नांवान कंप्लेंट घाल न्ही तुका जर दिसता अख्खो वॉर्ड म्हाजो वॉर्ड आमचो वॉर्ड
90% इलिगल. जी पयलीं जुनी घरां आसलीं जी उतार्याचेर सर्वे प्लानार लागल्या ती लिगल. आमी आतां अजूनय लिगल म्हणना की सरकार केन्नाय ती इलिगल म्हणूंक शकता. परत गव्हर्मेंटान आतां हें फॉर्मां काडल्या 17 पयलीं तुमी परत फॉर्मां भरा आनी म्हणजे ती सद्या तेच्या हिशोबान ती इलिगलूच जाल्ली आसता. जाल्यार ती सगळीच मोडया. आमकां भाटकार आमकां कोण वा आमच्या फुड्यानूच येयना. आमी कोणा कडल्यान एनओसी घेवपाची? बाबा हे पेपर जर ते करेक्शन करून टेनन्सी विकत घेतलो जाल्यार कोण खंयच्या डिपार्टमेंटान वचून विकत घेवपाची? सायन जाय न्हय कोणाची. आमी डायरेक्ट आमी म्हणना की आमी भाटकार, आमी टेनंटूच. टेनन्सी आसा सगळ्यांची लागलेल्यो, पूण ज्या जाग्याचेर लागोंक ना ती जागा तूं आपल्या नांवार लावन घेता. खंयचे हो वांयगणकारान आमकां पयलीं आन्सर दिवपाचें. तूं भंडारी समाजाचो लिडर म्हणून जो झगडटा काय कितें म्हणून झगडटा? भंडारी समाजाची जमीन हडप करपाक तूं लडटा हे पयलीं डिक्लेअर कर. क्लियर कर की बाबा आपूण एक भंडारीचो लिडर. पूण भंडारी खंय खंय आमचे जे त्रास आसा जांकां कळना आपली जागा आपल्या नांवार कशी करपाची, ती जागा आपूण हडप कशी करूंक शकता हे देवान तुका ज्ञान दिलां म्हणून तूं हांगा आयला. कित्याक आयला तूं मातशें क्लियर कर. आनी भंडारी समाजाचो लिडर म्हणून तूं क्लियर कर. तुका मारलो म्हणून तुजी ती केस तुका मारलो तूं पडलो हो वेगळो गोश्ट आसा. आनी हांव पयलीं गव्हर्मेंटाक सांगता हे प्रॉपर्टीन गव्हर्मेंटान जाता ते बेगीन लक्ष दिवपाचें. आमी कलेक्टराक सुद्दां एप्लिकेशनां दिल्ली आसा की आमचो ओनर कोण आहा तो डिक्लेअर करा. आमची प्रॉपर्टीची टेनन्सी ज्या जाग्याची टेनन्सी जावंक ना ती नांवार कोण भोगता तेच्या नांवार ती करची. जो ओनर कोण आहा ताका आपोवपाचो. आनी जर हय मदीं जर कोण येतात आज ताका बारीकसो मार पडलो. हांव म्हणटा बारीकसोच मार पडलो. जे लोकांचे खतखता गेली 70 वर्सां राग आमचे जाणटे राग करून करून गेले. आमी आनी थोड्या वर्सांनी आमी वयतले. भुरग्यांक नाका वेळ पडल्यार ह्या जमिनी खातीर हेचे पयलीं मर्डरी जाल्ले आसा आनी आतां हाचे फुडें जातले त्याचे पयलीं सरकारान हाचेर पयलीं लक्ष दिवचें. ही पूर्ण प्रॉपर्टीची स्टडी करची. कोण जसवंतराव देसाय आनी कोण हांगा टेनंट आहा हे पयलीं कलेक्टराक बसोवन हांगा क्लियर करचें. हांव कलेक्टराकूय विनंती करता, एसपीकूय विनंती करता आनी गव्हर्मेंट प्रमोद सावंता कडेन रिक्वेस्ट करून मागता की ह्या प्रॉपर्टीचे सगळे बसोन सेटल करचे आनी जे टेनन्सी हक आहा तो टेनंटांक दिवचो. जो भाटकाराचो हक आहा तो भाटकाराक दिवचो. आमी भाटकाराक डिनाय करिना की भाटकाराक ना म्हणून, पूण तेणी भाटकारान आपूण येवन आपले पेपर आमकां केन्नाय सांगचे. ह्या म्हयन्या भितर केन्नाय सांगचे की आपूण बाबा हो भाटकाराचो हे म्हाजे पेपर हो डॉक्युमेंट ही आमच्या त्या भाटकार जसवंतराव देसायानी अमक्या जाग्या कडल्यान परचेस केल्ली हें तेणी दाखोवचें. आमकां दाखयना गोवोरमेंटाक दाखय, पुलिसेक दाखय, पेडण्या पुलिसाक दाखय, कॉपी दाखय कोणाक बाबा. पयलीं हो येतालो भाऊसाहेब येतालो तो हाडटालो. आपूण म्हणटालो खंयसून बिचोलिया खंयसून हाडलेली पावर ऑफ एटर्नी हेका दिल्या म्हणून. आज तो ना, दुसऱ्यान क्लेम केली आपूण ओनर म्हणून. इतली वर्सां हो जो भाऊसाहेब म्हणटा पळय सचिनाचो बापूय लोकां कडल्यान प्रत्येक कोण घर बांदता तेच्या कडल्यान 10,000, कोणा कडल्यान 50,000, कोणा कडल्यान 20,000 घेवन वयतालो. हे फ्रॉड केल्ले आसा ह्या भाटकारांनी. अशेंच हे आतां जे हे नवीन जन्माक आयल्या ही प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपल्या नांवार टेनन्सी आपूण टेनंट म्हणून कंप्लेंट करप, भाटकार येयना ती नांवार लागली काय परचेसाक घालप आनी ती बिल्डरांक विकपाक अशें हेंच्यांनी षडयंत्र चलयल्लें आसा. थंय कोणाचो टेनन्सी ना. आमी म्हणटा आमचो जो रायट आसा आमची टेनन्सी आमच्या नांवार लागपाक जाय. आनी सरकाराक हांव मागता हे बिल्डरांच्या घशान ही जमीन घालच्या पयलीं सरकारान हेचेर लक्ष दिवचें आनी कोणाची तकलीफ फोडप, कोणाचे मर्डरी जावच्या पयलीं हेतून सरकारान लक्ष घालचें आनी आमकां न्याय दिवचो. हांवूय आमच्या ह्या गांवचो स्थानीक रहिवासी. काल जी घटना घडली त्या बद्दल हांव थोडक्यानूच कितें सांगूंक सोदता. चड व्हडलें उलयना कित्याक आतां सगळ्यांनी उलयलां. आमच्या प्रदीप पटेकरान खुबशे विशय मांडले. सत्य घटनेचेर तेणी प्रत्येक गोश्ट उदाहरणाचेर दाखयली आसा. तेन्ना एकूच प्रश्न विचारूंक सोदता, कसेल तेजी जमीन आनी राहील तेजें घर हो कायदो खंय गेलो? आयज पर्यंत आमी आयकत येयले जाणट्या पासून की कसेल तेजी जमीन राहील तेजें घर हो कायदो जो पर्यंत अंमलात येना तो पर्यंत ह्या लोकांक न्याय मेळचो ना. ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल, एअरपोर्ट येवन आमकां कितको फायदो जालो. एअरपोर्ट येवन प्रत्येक भायले लोक हयसर ब्रोकर जाल्ले आहात आनी आमचे गांवचे लोक तांकां दलाल जाल्लेले आसात. आमचे गांवचे लोक स्वताच्या भावा भयणांची कॅर ना करता तांकां त्यो जमनी विकूंक सोदता. आतां निलेश पटेकर प्रत्येक जाणाचेर कंप्लेंट घालता, प्रत्येक जाणांक टार्गेट करता, प्रत्येक जाणाचेर तो उदक ना नळ हे आमचे लायट येना, रस्तो करिना, खांबे घालूंक सुद्दां, स्ट्रीट लायट सुद्दां बंद करता. हो अधिकार ताका कोणी दिलो?
मान्य असा प्रत्येक माणसाक अधिकार असा, प्रत्येक गोष्टीचो अधिकार असा, प्रत्येकाचेर कंप्लेंट करपाचो अधिकार असा. माझे म्हणणे इतले की तू ज्या गावात रावताय त्या गावातल्या लोकांक तू त्रास कित्याक करता. गेल्या फावटी तेन्ना तेजेर हे जाल्ले इन्सिडंट घडलेलो तेज्या कडल्यान तेन्ना हांवें तेच सांगलेलें, बाबा तू गावातल्या लोकांक तरी त्रास करूं नाका. ॲटलिस्ट तुजे शेजारी तू ज्या गांवांत वाडलाय व्हडलो जालाय थंयसर तांकां त्रास करूं नाका. त्या गांवांत सुख सोयी पावपाचें, साधन सुविधा पावपाचें तुजें काम. तू जर हें काम केलें जाल्यार आयज तुका कोणी लोक मानतले आसलेले. येताय तूं आतां सज्जनान सांगल्या प्रमाणे काल तेंच्यांनी पंचायत येयली, पुलीस फोर्स येयले, जावं तलाठी बिडवोचे लोक येयले. खंयच्या कायद्यान लिगली ते हांगा मेजरमेंटाक येयले. जो पर्यंत नोटीस इश्यू जायना, जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणटात, जे कन्स्ट्रक्शन मनशाक नोटीस इश्यू जायना, 8 दीस पयलीं नोटीस इश्यू करची पडटा. ही तुमकांय खबर आसा, तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां लोकांकय कळटली. 8 दीस पयलीं नोटीस इश्यू करची पडटा. तेज्या उपरांत ते येतात, ते इंटिमेशन दितात की अमके दिसा आमी येता म्हणून. तांकां नोटीस नासतना, रिसीव कॉपी नासतना डायरेक्ट येवन टेप लावंक कशी शकता, हे कितलें खरें आसा हे तुमी दाखोवन दिवपाचें. आयज प्रमोद सावंता कडेन मागता, जावं आमी विधानसभा चालू आसा तेंच्या कडेन मागता. हो वशलबागचो जो प्रश्न आसा पळय तो भयंकर गंभीर आसा. हेच्या पयलीं खूब मारामारी जाल्या, खुना जाली, मर्डरी जाल्यो. हेच्या फुडें कितें जाय तें सांगूंक जावचें ना. हेचे जबाबदार आमी ना, टोटली सरकारान, होम मिनिस्टरान तशेंच CM प्रमोद सावंतान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. हेंच्यांनी हो विशय जो आसा पळय न्हू सामको सिरियसली घेवन ह्या विशयाचेर तोडगो काडपाची गरज आसा. कारण आयज 5 लोक आसा, फाल्यां 10 लोक जातले, परवा 20 लोक जातले. जशे जशे वर्सां वाडटा तशे तशे फॅमिली वाडटा, तशे तशे लोकांचे गरजोय वाडटा. तशे तशे लोक आपापले बाबा रावपाक 1-3 मिटराचो रुमान रावंक जायना, तो आपले खंय तरी बांदकाम काडटा. तेजेर हे गदा हाडटात. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. म्हाका एक सांगात, तुमकां विचारता, सरकाराक विचारता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हांगा लोकांक जॉब कितले दिल्यात. हे जे करतात इल्लिगल म्हणटात पळय ते पोटा खातीर करतात. ते पोटार घेवन वयचे ना, कोणूच घेवन वयचो ना, सगळे हांगाच उरतले. ते आपले पोट भरोवंक जाय म्हणून करतात. जे जे जाणट्यान तेंच्या राखून दवरला, आयज 4-5 पिढयो जाल्यो ज्यो जागे राखून दवरल्यात तेजेर आयज ते पोट भरपाचें काम करतात. जो रेवन्यू पंचायतीक वयता, तेजो रेवन्यू डिपार्टमेंटाक वयता, हेजो फायदो सगळ्यांक आसा, कोणाक ना. फायदो हेंकां ना न्हू, कोणाक ना फायदो. रंगा बिल्ला म्हाका एक सांग, हेंकां सगळ्यांक तेजो रेवन्यू वयता, सगळ्यांक तेजे पयसो वयता, जाल्यार ते इल्लिगल कशे. तुमी लिगल करून दिवचे. आमी मागता तुमी लिगल करून दिया. इल्लिगल केलें मरे तेंच्यांनी मान्य आसा, इल्लिगलच आसा. कोण लिगल आसा. एक कहावत आसा, ते हिंदी पिक्चरांतलो पॉयंट आसा, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पत्थर फेका नहीं करते हैं. जो मनीस कंप्लेंट करता त्यांनी आपल्या भावांचे अशे लायनीन पोवपाचे, नजर मारपाची. कितले लिगल आसा ते दाखोवचे. ते दाखोवचे तेणी. बाबा आमी नाल्यार आमी स्वता दाखयता तेंचे इल्लिगल कितले आसा ते, तेंच्यांनी लिगल कितले दाखोवचे, आमी इल्लिगल कितले आसा ते दाखोवपाचे. तो जर दुसऱ्याच्या घरा वचून टेप घेवन मेजरमेंट करता जाल्यार तेणी स्वताच्या भावांचे हितून टेप घेवन मेजरमेंट करपाचे. तेका कायदो ना. कायदो सगळ्यांक सारको न्हू. इल्लिगल तो इल्लिगल न्हू. इतलेच हांव इतलें सांगूंक सोदता की हेजेर तो स्वता इल्लिगल घरांत रावता. इतले जर हांव मागता इतले CM कडेन, होम मिनिस्टरा कडेन की हेजेर गंभीर्यान विचार करूचो आनी लोकांक हेजो तोडगो काडूचो. जो कोण भाटकार म्हण आसा तेणी लोकां कडेन सेटलमेंट करूचें, लोकांक तेंची जागा तेंच्या नांवार करून दिवची. आमकां आनी कांयच नाका, दुश्मन नाका, झडकी नाका, कांय नाका. देव बरें करूं. आमच्या मुख्यमंत्र्याक एक निवेदन दिता किंवा तेका एक हांव सज्जन कोणाक वचून आतां जे प्रदीप पटेकारान उलयला पळय त्याच भाशेन ह्या प्रॉपर्टीन फुडें सिरियस एक आमी कितें तरी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी CMाकय हांव सांगता सिरियस तुमी घ्या. इश्यू वाडटलो हो, कित्याक हांगासर कोणाच्याच नांवार प्रॉपर्टी ना आनी सदी इलिगल ही घरांक लागून हो हेच्या तो कोण वांयगणकर किंवा निलेश पटेकार कंप्लेनी दिवन हांगा लोकांचे आमचे कोणाचेच सार्थक जावचे आनी लोक किलेसान कितें करीत ते आमी सांगूंक शकना. तेन्ना सरकारान हांव मागता स्पेशली CMा कडेन हेचेर लक्ष घालचो बारकायेन आनी तेणी आमकां ह्यो न्याय दिवपाचो. येवन हांगासर आमकां विजीट करपाचो. MLAक आमी मेळ्ळ्या राती आल्लेकाराक. तुम्ही MLAक घेवन या नाल्यार तुम्ही डेप्युटी कलेक्टराक धाड, कोणा कडेन धाडा आनी ह्या जाग्याचो आमचो निकाल तुमी बरे भाशेन लावचो. नाल्यार जो इशू व्हडलो क्रिटिकल आहा सर, प्लीज पांया पडटा तुमच्या. तुम्ही पळयतात GNH.